मोडलाय मरे हे हांव कित्याक मोडटलें तुवें मोडलाय सारकें करून दी तें म्हाज्या खुर्सा कडेन खुर्साक पांयां पडपाक म्हाका दिसता हांगासर फेस्त आहा न्हू तरी बांदल्या पळयात हांगासर तुमच्या भयणीन म्हाका धाडला कुवेटसून बॅग पळय कितें करूं कितें करूं कितें करूं कितें करूं करता मरे हे घालया आतां तूं म्हटलाय ते तूं मोडलाय मरे हे पळय हांव कित्याक मोडटलें तुवें मोडलाय सारकें करून दी तें म्हाज्या सांगता तुका तुवें मोडला म्हटल्यार तूं सारकें करूंक जाय न्हू प्रूफ कितें आहा कॅमेरा आहा सकाळी तें मोडलंय पाटूय मोडलंय ओदो पाट मोडलो तो तो पळय पायप सारके काडा ना फोडूंक हाय तो गाडये पोना घेवन सायटीक काड गाडयो धुता आनी म्हाजी पायपां हांगाच सोडटा आनी तो फोडून उडयता म्हाजी पायपां दादा न्हू धुता जाल्यार सारके रितीन धुव मरे गाडी हांव कित्याक दिवं म्हाजो शॅम्पू कोण झगडटा सोरोप कोण रे हवे कितें तरी कितें धरले तूं हेज्या नाकान पिली कित्याक घातला हवे हवी हेज्या नाकान तूं पिली कित्याक घातला पळय हेज्या नाकाक पिली हा ही अल्लो कल्लो रे बुताड गो तुझा हवी केला मॉडिफिकेशन नाक तूं तोहो दिसता हांव तोहे दिसना म्हाका दाडी बिडी ना कळ्ळें आयकता यो बुताड गो तूं पळय हो बुताड गो हांव कित्याक काडटलें माती पळय पायपान भितर जाल्यार मेन लायनीन कितले आसतले सो गायज हे पळय आमी आतां पणजे न्हू पेट्रोल घालपाक रावल्या आनी आतां पेट्रोल घालून जातकूच आमी वयतली फुडें हे 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 खंय वयता ती तुमकां सांगता राव हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग कशी आसात तुमी आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात सो गायज आयज आमी वयता वेर्ना कित्याक की आमच्या क्यूटशा न्हू यूट्यूब फॅमिलीत म्हाका कितें तरी गिफ्ट दवरलेलें आसा तें हाडपाक न्हू आमी आतां वयता वेर्ना आनी एट प्रेजंट आमी आसा पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालपाक आतां परवरच्यान हांगा येता म्हण आसा सारकी हालत खराब तुमकां तर खबरूच आहा न्हू रस्ते कशे फोडल्या ते आनी पळय आमी पेट्रोल घालता थंय सो गायज वेर्ना वयच्या पयलीं आमी येयले हांगासर खुर्सा कडेन खुर्साक पांयां पडपाक सो गाईज न्हू आमी वेर्ना वयता आसतना वाटेर आमकां हो खुरीस दिसलो आनी आमी थंयसर बरे पांयां पडली ब्लेसिंग्स घेतले हार बीर घातलो फुलांचो आनी आमी चल्ली फुडें आनी अंकिताचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो ते अंकिताकूच विचारया आमी म्हाका न्हू ह्या खुर्साक न्हू पांयां पडोन सदांच न्हू खूब बरें दिसता कित्याक सांग म्हाजी मम्मी न्हू ह्या खुर्साक खूब मानताली आनी म्हाकाय न्हू हाका पांयां पडोन न्हू खूब बरें दिसता सो गायज आमी हे पळय वेर्ना वचून येयली आनी गायज हे पळय आमच्या न्हू यूट्यूब फॅमिलीन कितें तरी गिफ्ट हाडलेलें आसा कुवेटसून तें हाडपाक आमी थंय गेल्लेली कितें
म्हाका दिसता हांगासर फेस्ता हांवे न्हू तेरी बांदल्या पळयात हांगासर बंबुर्फा कितें ना निकते घालतात ते हे पळय आयजूच अनबॉक्सिंग करतात हट सुटला मार खावयतलो तो हय बरी व्हडली फेरी लागल्या मरे न्हू सो गायज एपय आमच्या भयणीन म्हाका धाडला कुवेटसून बॅग पाय कितले प्रिटी दिसता ते म्हाका जाल्यार खूब लायक जाले चॉकलेटी परफ्यूम आनी म्हाका थंडी आल्या न्हू म्हणून हे पळय हे धाडला पळयात कितले बरे दिसले म्हाका हे मज्जा ये सो गायज तुमकां खबर आसा आयज न्हू हांव खूब एक्सायटेड जाल्लेलें आसा कित्याक की म्हाका न्हू म्हाज्या भयणीन न्हू कुवेटसून कपडे धाडलेले आसा आनी हांव न्हू ते आतां फटाफट ट्राय करता वदूसून रावलेले केन्ना न्हातले आनी ते कपडे ट्राय करतले म्हणून सो गायज आतां न्हू म्हाजें न्हान बी जाल्लेलें आसा आनी आतां हांव कितें करता सांग कपडे ट्राय करपाक वयता म्हाजे कडेन सबर जायना एकदां नवे कपडे हाडले न्हू काय केन्ना घालता कशें जाता खबर आहा तुमकां अशें न्हू खूब कपडे न्हू हांवें अशेंच हाडून दवरलेले आसा खंयसर भायर सराना न्हू सो घालूंक पावना सो कितें करता सांग हांव ट्राय करता आनी फाल्यांच्यान हांव घालपाक स्टार्ट करतलें व्लॉग करता न्हू तेन्ना एवरी डे हांव एक कपडे घालतलें आनी टायम वेस्ट करिना आनी तुमकां बी दाखयता की तेणी न्हू म्हाका कितें गिफ्ट धाडला तें आनी हांव तुमकां ट्राय करून दाखयता कशें दिसता ते म्हाजेर ओके सो गायज हे पळय म्हाका तेणी हे कपडे धाडलेले आसा हांव ते कितें करता सांग फटाफट ट्राय करता ये मज्जा सो गायज ही पॅन्ट म्हाका धाडला पळयात काय बरी दिसता ती ब्लू कलराची असली पॅन्ट माझे कडेन नासली म्हाका धाडली ती थँक्यू सो मच माझ्या भयणी ओके 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 आता हांव ट्राय करपाक हीच ती पॅन्ट हीच ती पॅन्ट काय आणि येत ते आणि हात ते हांव फटाफट घालून येता काय ओके आता हांव ट्राय करपाक वयता दुसरी पॅन्ट आणि फाटल्यान शेपडी लोंबतात न्हू शेपडी न्हू आनी टॅग काडूंक ना बरें चल आता खंयचे आता हांव घातली व्हाईट कलराची माझी फेवरेट कलर आहे व्हाईट काय हे सगळे कपडे न्हू तेका हे सगळे टीना आणि मॅक्सान दिल्या ऑल द वे फ्रॉम कुवेट ती कुवेट असतात सो गाईज आमचे यूट्यूब फॅमिलीज न्हू एवरीवेअर इन द वर्ल्ड आसा UK लंडन कुवेट दुबय खंय ना म्हणून ना इवन पाकिस्तान पासून ना तुमकां खरें सांगता म्हाका खूब जागा वयल्यान मॅसेजी येता आनी हे जे ताका गिफ्ट्स हाडल्या चॉकलेट्स हाडल्या बॅग हाडला म्हाका न्हू बरो परफ्यूम हाडला ऑल द वे फ्रॉम कुवेट टीना आनी मॅक्स दोगांय हजबंड वायफ तेंच्यांनी धाडलेले आसा थँक्यू सो मच म्हाज्या भयणी फॉर सच अ लवली गिफ्ट हे पळय रिबॉक हो म्हाका परफ्यूम हाडला हेजो स्मेल चड बरो आसा चड म्हणजे चड बरो हांव पळय आतां एवरीडे यूज करता हो रिबॉकाचो नाल्यार हांव कसलो यूज करी तो तुमकां दाखयता पळय हांव यूज करी पळय हो झुडियोंतल्यान हाडलेलो हांवें हो हेजोय वास बरो येता पण हेजो चड लॉंग लास्टींग आसना हो चड लॉंग लास्टींग सारको आनी व्हेरी मायल्ड सारको बरो वास येता हेजो हो म्हाका खूब लायक जालो थँक्यू सो मच मॅक्स ब्रो आनी टीना थँक्यू सो मच आवय 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 ही बरी दिसता व्हाईट कलर
आणि वाण्यो गल्ल्यो घातल्या 150 रुपयाचे 150 रुपयाच्या नो तुझ्या वाण्यापैकी माझो लॅम्बो भवानी वाण्यो तो राक्षसाच्या कशा होय, पाय वाण्यो पळय माझे फुल पॉवर सारखे ब्रँडेड इसको कहते हैं देसी फॅशन शो काय काय पचकयलंय फॅन्सी ड्रेस खँचिंग म्हणजे असले वाणो घालून काय 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 सो ही वायटूय बरी दिसता म्हाका चड बरी दिसता. म्हाका ही लायक जाली ही चड बरी दिसता पळोवपाक आनी वायट जाल्यार ऑलवेज टू गुड कलर सारको आणि कलरची पॅन्ट माझ्याकडे नासलेली आधी उजो कशी मगो न्हू व्हाईट कलर आता हांव वयता आनी एक पॅन्ट घालपाक ही पॅन्ट घालपाक ही पॅन्ट पळय ही बरी दिसता काय 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 बरो हा हो कलर बरो हा ग्रे कलर ग्रे कलर बरो दिसता सदीत चड बरी दिसता ही आणि व्हाईट कलर नो हय हय माझ्याकडे कलर नासलो म्हणून म्हाका आनीकूच बरी दिसता चड बरी दिसता हय आणि हे टी शर्ट हा पळय टी शर्ट काय टॉप कितें म्हणटात तेका टॉप 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 काय हय जाल्यार बरें आहा तर सो गाइस हे पळय हे लास्ट वन माझे पोल्का डॉट्स हे म्हाका खूप लायक जाल्लेले आसा हे खूपच बरे दिसता हे पळय हे चड बरें दिसले पिंक हय न्हू? कलर बरे दिसता न्हू अशेंच तुका एक दुसरे ते हेणी हाडला न्हू एलिस्टरान हय अशेंच हा रेड कलर तेय बरें दिसता हय, ते सेम बरे दिसता. हो पिंक कलर आसा तो रेड Red कसो color आसा आहा. हम्म हे त्यांच्या बेबीन धाडला खंय म्हाका हय ते हय बरें दिसता बेस्ट चॉईस टू गुड चड बरे दिसता टू गुड म्हाका लायक जाले हे टी शर्ट हय हे घाल परवा आमी वयतली तेन्ना ओके या घालता सो गायज माझ्या न्हू आतां कपडे बी ट्राय करून जाल्लेले आसा घरान पूण आतां न्हू म्हाका कितें दिसता सांग केन्ना भायर घालून वयता कशें जालें कपडे त्या खातीर न्हू अवीक म्हाका डेली भोंवपाक व्हरचें पडटलें आनी भोंवपाक व्हरता पळय तेन्ना हांव एक 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 कपडे एवरी डे घालतलें मज्जा ये आनी हे तर सोडात म्हाका न्हू किटीनूय कितले कपडे हाडलेले आसा परत एलिस्टर ब्रोनूय हाडलेले आसा अशें करून न्हू म्हाजे न्हू कबड फूल भरलेली आसा आतां न्हू हांव एवरी डे एक 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 टी शर्टां काडीत रावतले डेली ब्लॉगान नवे नवे कपडे ये सो गायज हे पळय हांवें कितें केलां तें हांव न्हू ही गाडी चलयत बी म्हणून हांवें न्हू हेजे पंखो काडून दवरला पळय जमनीर दिसता न्हू यो पळय हांगासर आसलो असो तो काडला तेणे आनी जमनीर दवरला असोच करता म्हाज्या वांगडा ना इन्साफी करता म्हाज्या वांगडा तो ना इन्साफी पयल्यात न्हू अशें म्हणून कोण करता असल्यानी म्हाका सायकल चलोवची पडटली कितें म्हणटात सायकल जाल्यार सायकल ती हाडून दिना गाडी चलोवंक दिना हायेन बाबड्यान करपाचें तरी कितें अत्याचार करता म्हाजेर जुलूम करता गाडी चलोवंक दिना आनी सारकें न्हू आनी हे जाल्यार सारकी लिमिटूच क्रॉस जाली हो पंखोच काडून दवरलो आनी बसला पळय कित्याक रे तो केलाय तुवें हा कित्याक केलाय रे हा कित्याक केलाय रे तू मागीर घेवन वतात जाल्यार गाडी म्हाजी हांव कितें करूं तुजी गाडी माझी गाडी ती आसलो तो म्हाका पंखो घालून दी नाजाल्यार हांव युट्यूबार पोवन घालतले हाव टू पुट पंखो म्हणून एक काम करतो तुका माझे कडेन घरा कडेन एक रिमोट कंट्रोलाची गाडी हा ती दिता हाडून तुका ती घेवन वच रावणाक हय तू पयली बस भितर तुका घालून पयली व्हरता तू पयली चलयत घेवन यो ऐकताय 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 आ न्हू रे पय रे येवटेन पय रे जॅम न्हू पय रे हांव कितें पळोवं आतां सांग पळय आतां गाडयेचो पंखो घालून दी म्हाका
हांव घालना कित्याक माझ्या हातीन उकला ना तो पंखो माझ्या हातीन उखालता उकल आनी फोड फोडटा उडू फोड घालून दी म्हाका पयली दी रे पयलीं म्हाका एक तुजे बरे टी शर्ट बी कसले गाडी पुसपाकचो माझे टी शर्ट तुका कित्याक गाडी पुसो गाडी पुसता बरी भितर जाय जाल्यार पूस ते तुझे होते शिनशानाच्या हेतूर गाडी पुसता शिनचॅन माझे फेवरेट टी शर्ट कळ्ळें न्हू म्हाका असले टी शर्टां खूब लायक कार्टून बिटून आसलेली वयताय कितें ते लायताय आमी गेल्लेली आयज वेर्ना कित्याक गेल्लेली आमकां न्हू आमच्या युट्यूब चॅनलीन आनी मॅक्सान एक धाकटुलो गिफ्ट हाडलेलो धाकटुलो म्हणजे आमकां तो खूब व्हडलो न्हू आमी तुमकां 2 दीस पयलीं सांगला इट्स अ ड्रीम भायरसून कोण येता एक चॉकलेट मेळटा ती ड्रीम आयज घे म्हणून आमचे फॅन फॉलोवींग जाल्लेले आसा फॅमिली जाल्लेली आसा न्हू तशेंच म्हाका पासून न्हू घे म्हणून कपडे हाडले एलिस्टरान जॅकेट टी शर्ट आनी कितें कितें आनी तशेंच म्हाका नदीन घे म्हणून म्हाका चॉकलेटी टी शर्ट कपडे अलिशान हाडल्या न्हू सो हेंकां सगळ्यांक हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की आमची औकात के भायर आमकां यू नो आमची जी लेवल आसा खबर आसा तेज्या भायर आमी वस्तू उजार केल्ल्यो आसा यू नो ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब पळय हे हांवें टी शर्ट घेतलेले जात्रेक काय ओल्ड गोवा दिसता खंय तरी 250 रुपीज दीस इज वॉट आय वेअर म्हणजे म्हाजे कॅपेसिटी टू वेअर बट जे म्हाका यूट्यूब फॅमिलीन धाडलेले आसा न्हू इट्स लायक व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह आनी ती घालपाची आजून म्हाजी हे जावंक ना थँक्यू सो मच यू नो ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज आयज हांव ते कपडे घालता यू नो तुमी दिल्लेले थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच हांवें चॉकलेटी पळोवंकूच नासल्यो इतल्यो अश्यो चॉकलेटी आसता भायल्यो तुमी दाखयल्या म्हाका सगळ्यो न्हू आमच्या आनी एक फॅमिली मेंबर आसा मालिफा म्हणून घे म्हणून चॉकलेटी घे म्हणून हांवें कितले ताका कितें कितें सांगलां न्हू फकाणान बसून तेणी तेंय उखलून हाडला बाबड्यान कितें म्हणटलें म्हाका न्हू भायल्यो मॅगी क्यूब लायक हांवें एलिस्टरा कडल्यान इतल्यो हाडून घेतल्या मॅगी क्यूब्स भायले धाकटुले आसता कोण आतां भायर आसा पळय ते जाणात धाकटुले येदे क्यूब कशे आसता येदे आमच्यो कश्यो आसता येद्यो आसता न्हू लांब लांब ते धाकटुले आसता येदे गुळे कहे येदे बॉक्साकय चड बरी लागता पूण युके जे कोण म्हाजे भाव भयण रावता पळय तांकां ती आवडना ती खावन खावन वाजली तल्ल्यो मॅगी क्यूब्स आतां बरी लागना म्हणटा तांकां गोंयच्यो जाय इंडियन पण आमचे आमकां त्यो जाय कितें टेस्ट लागता न्हू टू गुड सारक्यो टू गुड आनी थँक्यू सो मच गायज की तुमी इतलो मोग करता आमकां इतलो हांवें हो मोग न्हू मम्मी डॅडी आनी म्हाज्या भयणी शिवाय कोणाच कडल्यान घेवंक नासलो बट आयच्या डेटीक म्हाका न्हू जगभर लोक वळखता एक टायम असो आसलो हांव व्लॉग करतालो ह्या चॅनलाचेर हांव व्लॉग करतालो 10 काय 20 100 हार्डली 100 सबस्क्रायबर आसले आमचे म्हाका खुदच्या घट फ्रेंडान एकदां सांगलेलें कोंकणीन व्लॉग करून कितें फायदो रे तुका कोंकणीन गोंयानूच तुका लोक वळखतले मरे भायर तुका लोक वळखाचेच ना कोण गोंया भायर त्या मनशाक हांव त्या म्हाज्या डियर फ्रेंडाक सांगूंक सोदता म्हाका एंटायर वर्ल्डान लोक वळखता एंटायर वर्ल्डान हांवें म्हाजे फॅन बेस केल्लेले आसा फॅन फॉलोवींग केल्लेली आसा फॅमिली केल्लेली आसा हो मेहनत हांवें केल्या न्हू इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज थँक्यू सो मच तुमी जळा मळाकसून म्हजे व्हिडियोज पळयता म्हाका घे म्हणून कॉमेंट्स आसता हांव हांगाल्यान चॅट करता हांव थंयसरल्यान चॅट करता थोडे म्हाजे कडेन वॉट्सॅपार चॅट करतात थोडे म्हाजे कडेन इंस्टाग्रामार चॅट करतात यू नो थँक्यू सो मच गायज थँक्यू सो मच आनी लव यू लॉट्स ऑफ लव आनी तुमी हालीं आमचे यू नो हे एक्टिविटीज पळयलेले आसा दुसऱ्यांक हेल्प करता ते आतां न्हू 1-2 दिसांक न्हू आमी अशें चिंतता की खंय तरी भोंवंक वयची खंयच्या तरी एक स्विमींग पूल बीन आसलें थंय न्हू वॉटर एक्टिविटीज आनी कितें बारीक सारीक स्विमींग पूल गावल्यार पुरो आमकां न्हू आमी वॉटर बेबी आमी मातशें काजी घालतले फूल पावर लास्ट टायम गेल्लेली ती आमी
ॲलिस्टरा वांगडा गेलेली फुल पॉवर मजा केलेली नो. हय तो 2 दिसाची हॉलिडे बनता है मेरे भाई. सो लेट्स सी. आणि आमका कोण जॉईंट जावंक सोडटा टायरोन भिवना कोणूय जाल्यार मोस्ट वेलकम न्हू. हय आणि आम्ही मिशकूय वांगडा मिस्क्यू वयतले वांगडा वयतली. ते बाबडे व्हिडिओ पळयता आमची जाल्यार आमी वयपाचें आसा खंय तरी फुल पॉवर. करूया एक प्लॅन न्हू. फुल आणि- पॉवर प्लॅन. थोड्या दिसांनी न्हू आमचो सिद्धार्थ लागीत खंय तरी एक स्टॉलांचे कितें तरी आहा म्हणून सांगलेले तेंच्यांनी तेंचे डिझेबल हेंचेत. सो कितें आहा ते डिटेल्स तुमकां घालता आनी तुमी फुडें सरांनी हेल्प करा. खूब जाण विचारता म्हाका सिद्धार्थाच्या थारी बद्दल. ओके सो थारी बद्दल न्हू हांव म्हाजी कांय प्रायस ना. हांव त्या हेतून ना. ऑल आय कॅन डू इज आय कॅन शेअर हर नंबर म्हणजे त्याच्या मम्मीचो नंबर शेअर करू शकता. त्याच्या वयर हांव कांयच करूं शकना. तेजे आवयचे डिमांड कितें आसा तें आमकां बाबा खबर ना. सो इट्स अप टू हर. ओके सो आयचो व्लॉग आमचो आवडला आसतलो न्हू. लायक करा शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरो नाका न्हू. हय आमी मेळटा तुका फाल्यांच्या नेव्या आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन बाय बाय. बाय बाय.